नमस्कार. पणजी दूरदर्शन तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशांतल्या पिना शुद्धीकरण कारखान्यांत सुमार 50,000 कोटी रुपयाच्या इथिलीन क्रॅकर्स प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. हो प्रकल्प सुरू जातकीच सुमार 2.77 लाख रोजगार संध्यो निर्माण जातल्यो आनी मध्य प्रदेशाच्या उद्देगीक परिस्थितींत क्रांतिकारी बदल जातलो अशी आस्त आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोलियम संकुलाच्या मॉडेलाची पळोवणी केली. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी आभासी प्रणाली वरवीं मध्य प्रदेशांतल्या 10 नव्या उद्देगीक प्रकल्पांचोय बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच नर्मदापुरम जिल्ह्यांतल्या 3,000 कोटी रुपयाच्या वीज आनी नविनीकरण उर्जा उपकरणां तयार करपी उद्देगीक वाठार इंदोरांत 2 नवे आयटी पार्क आनी दिल्ली मुंबय एक्सप्रेस वे लागसार रतलाम हांगा मेगा उद्देगीक पार्काचो बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजपा राष्ट्रभक्ती आनी जनशक्ती खातीर समर्पीत आसा आनी देशाचो विकास दरेक भारतीय मेरेन पावोवपाचो यत्न सरकार करता अशें तांणी सांगलें. नए आईटी पार्क हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे. और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है. ह्या वेळार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी आनी मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी राज्यांत तयार जावपी प्रकल्प हे राज्याचो कायापालट करतले आनी हाका लागून आमी प्रधानमंत्र्याचे उपकारी आसात अशें तांणी सांगलें. केमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें सीधे 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, सीधे 50,000 करोड़ का. इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और यहाँ की जनता की तकदीर बदल जाएगी. आज मित्रों कई उद्योगपति आए यहाँ एंसिलरी यूनिट मतलब छोटी छोटी इकाइयां लगाने के लिए, और जब ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा तब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. और बनने के बाद जो अन्य यूनिट आएगी भविष्य में 2,15,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. रोजगार, इतनी बड़ी सौगात कि हमारा ये क्षेत्र बदल जाएगा. इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हैं और उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं. मध्य प्रदेशात आयोजित कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्षाच्या इंडिया युतीचेर खर टिका केली. देशांतल्या महान क्रांतिकारांचें प्रेरणास्थान आशिल्ल्या सनातन धर्मा आड उलो करून देशाची संस्कृताय सोंपोवपाचो हेत ह्या इंडिया युतीचो आसा असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. मंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की. इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो. इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो. जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगडाच्या भोवणेर वतले. ह्या वेळार सुमार 6,350 कोटी रुपयाच्या रेल्वे परियोजनेची ते सुरवात करतले. तशेंच 9 जिल्ह्यांत 50 खाटांचे क्रिटिकल केअर ब्लॉकाचो बुन्यादी फातर लेगीत ते बसयतले.
धरण सुरक्षेवर आधारित 2 दिवसाच्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या संमेलनाचे आयोजन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान केला. ह्या 2 दिवसाच्या परिषदेत 800 परस चड राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, शिक्षण तज्ञ आणि भागधारक वांटो घेतात. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी उलयतना देशांत धरण सुरक्षेचो कायदो सुरू जाले उपरांत देशांतल्या 6000 परस चड धरणांचे वर्सुकी ऑडिट सुरू जाला अशी माहिती तांणी दिली. येवपी काळात धरण सुरक्षेच्या मळार देश संसारात प्रभावी भूमिका मांडटलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. 12,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस देश में हुए. ये निश्चित रूप से एक नए युग का सूत्रपात इस दृष्टिकोण से मैं देख सकता हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डैम सेफ्टी इस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी साथ में कंसीव किया. वर्ल्ड बैंक और विदेश की वित्त पोषण के साथ में जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये देश के 750 से ज्यादा बांधों की रिहेबिलिटेशन, रिजुविनेशन, उनके स्टैंडर्डाइजेशन, उनके ऑपरेशन का रूल कर्व, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके बाद में बांध में पानी छोड़े जाने की अवस्था में कितना इनंडेशन होगा, किस स्तर तक इनंडेशन होगा, इन सब की व्यवस्था करने की दिशा में स्टडी करने के साथ साथ में बांधों के रिजुविनेशन पर भी काम कर रहे हैं. जल्म आनी मरणाची दुरुस्ती कायदो 2023 शिक्षणीक संस्थेन प्रवेश मेळोवपा खातीर तशेंच वाहन चालक परवानो जारी करपाक, मतदारांची वळेरी तयार करपाक, लग्नाची नोंदणी, आधार क्रमांकां खातीर जल्म प्रमाणपत्राचो एकूच दस्तावेज म्हूण वापर करपाक मान्यताय दिता. हो कायदो 1 ऑक्टोबर सावन लागू जातलो. केंद्रीय घर मंत्रालयान जारी केल्ल्या एका पत्रका वरवीं ह्या कायद्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर सावन जातली अशी माहिती दिल्या. हो कायदो अंमलात आयले उपरांत राष्ट्रीय तशेंच राज्य स्तरार जल्म आनी मरण दाखल्याचो अहवाल तयार करपाक मजत जातली. तशेंच भौशीक सेवा आनी डिजिटल नोंदणीकरणाक पारदर्शकताय येतली अशें मंत्रालयान सांगलां. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी हिंदी दिसा निमतान देशवासियांक येवकार दिला. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोकशाय देशांतल्या भारतांत आशिल्ल्या भाशीक विविधतायेक हिंदी एकवटीत करता अशें तांणी म्हळें. हिंदी ही एक लोकशाय भास आसा आनी हिंदीची खंयच्याय भारतीय भाशेकडेन सर्त जायना अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. देशाच्यो सगळ्यो भाशा घटमूट करता थळाव्या भाशांक सशक्त करपाचें हिंदी एक माध्यम असो विश्वास तांणी उक्तायलो. संवसारीक माचयेर हिंदीक फावो ती मान्यताय आनी मान आसा अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है. हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है. हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा. मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उचित सम्मान मिला है. गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि सहज समान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाई जा सके. बायलां आनी बालविकास संचालनालय गोंय सरकार हांणी घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत सरकाराच्या गृह आधार येवजणे अंतर्गत लावार्थांक मंजुरी पत्रां भेटोवणी कार्यावळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाली. ही कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ली. गोंय सरकाराच्या गृह आधार येवजणे अंतर्गत 11,500 लावार्थांचो आस्पाव आसा. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, कदंब येरादारी महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकर, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड आनी आमदार अलेक्स सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले. ह्या येवजणे अंतर्गत मेळपी अर्थीक मजत बायलांक स्वावलंबी करतली. तशेंच तांचे राहणीमान आनी जीवनशैलींतय भरपूर बदल शक्य जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. 200 रुपया आनीक कमी केले, म्हणजे ऑन एन एवरेज जवळपास 400 रुपया कमी केले. आणि ह्या हितूर सगळ्या हितूर जो रेट वाडटा त्या रेट वाडटा म्हणून तर गृह आधार योजनेचो सपोर्ट आमी सातत्यात एखाद्याचे घर चलपा खातीर दिता. आणि आतांच वुमन अँड चायल्ड मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे इन फ्युचर
हे पैसे कसे वाडोवचे, इट इज लिंक्ड विथ द मार्केटा बरोबर लिंक करून इन फ्युचर ह्या पैसे वाडोवपाचोय विचार सरकाराचो आसा. म्हणजे एवरी इयर भितर खंय तरी पैसे वाडोवपाक जाय म्हणून तेजेर वर्किंग सुरू आसा. हांव एक विश्वास निश्चित दिता की एक थोड्या फुडल्या वर्साच्या भितर गृह आधाराच्या योजनेत तुमचो निश्चित 1,500 मेळटा, ताज्या पेक्षा चड पयशे वाडोवन मेळटले. त्या खातीर म्हाका दिसता सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीचे सदोदीत सहकार्य महिलांच्या खातीर वेगवेगळ्या वुमन अँड चायल्ड आसतले, सोशल वेलफेअर आसतले, RDA आसतले, ह्या सगळ्या खात्यांच्या मार्फत आमी सातत्यात मदत करीत आसा. आशिया कप क्रिकेट सर्तीत 17 सप्टेंबराक जावपी निमाण्या खेळात भारता आड खंयचो पंगड खेळटलो हाचो निर्णय आयज जावपी श्रीलंका आड पाकिस्तान खेळा उपरांत जातलो. श्रीलंका आनी पाकिस्तान ह्या दोनूय पंगडांनी सुपर फोरांत आतां मेरेन 2 मॅची खेळ्ळ्यात. हातूंत दोनूय पंगडांक 1 जैत आनी 1 हार खावची पडल्या. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.